यूथ ऑफ GSB तर्फेन मांडून हाडलेल्या GSB उद्योगाच्या 11 एपिसोडाक तुम पुरा स्वागत करता असं नवीन एक मध्यंत एक 2 वीक मिस जाल्याची कसं म्हळ्यार स्वल्प विंगड कमिटमेंट आशिल्ली प्रयोजनाक तशी विंगड प्रोग्राम्सय चाल आशिल्ले मंगळूरांत तशी सना एक ब्रेका नंतर 2 वार नंतर परत तुमगेल्या येद्र आयल्याची या GSB उद्योग सीझन 2 आम्ही हे मॉडेल चेंज केलेलं कसं म्हळ्यार खंय पुरा जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आसता ते आमी पुरा कलेक्ट करून आमी एफर्ट घालून कलेक्ट करून ते तुमगेल्या शेअर करता आसाची आनी ते शेअर करता तुमी तांतू कोणा कॉन्टॅक्ट करका ईमेल की तागेले फोन नंबर की दिताची तांतू तुमी तांकां कॉन्टॅक्ट करून ते जॉबाक जॉइन जावचे और तुमगे एलिजिबिलिटी पळोवन थंय एप्लाय करून इंटरव्यू अपियर जावन जॉबाक जॉइन जावचे रेस्पॉन्सिबिलिटी तुमगेले वेरी आमगेलें काम कसं म्हळ्यार एक कसं म्हणटाची कन्नडांत खंय कंब म्हणटाची अशी हात दाखोवची थंय आसा वच्चें काम एफर्ट घालचें इंटरव्यू वचचें पुरा तुमी करका फक्त तुमकां आतां खंयचे जॉब आतां आमी पब्लीश करता अंतू तुमकां कसने एक स्पेसिफीक ಸ್ವಲ್ಪ ट्रेनिंग जावका एक ಸ್ವಲ್ಪ नॉलेज जावका तसं एक रिफ्रेशर जावो कसले जावका तुमी आमकां एक अप्रोच करता म्हळ्यार खंडीत तुमके आमगेले ते फेसबूक पेज अंतू यूथ ऑफ GSB उद्योग आमगेले ते फेसबूक पेज अंतू ते कमेंट केले येता पर्टिक्युलरली एक कसं एक बँकिंग की एक टेक्निकल की एक खंयचे रिलेटेड एक ಸ್ವಲ್ಪ नॉलेज जावका म्हण सांगून पक्कने कोणी इंटरेस्टेड आसल्यार आमी कसं करता म्हळ्यार शॉर्ट लिस्ट करता मस्त FAQ म्हणटा आपल्या मस्तच्यान पक्कने तेंच त्या रिलेटेड निमगे आतां BCom रिलेटेड निमगे तसाची एक खंयचे एक करंट ट्रेंड कसं निमगे आसा जाल्यार तें करून आमी ते टेकअप करून ताका जाय जाल्यार आमी तुमकां नॉलेज शेअर करूं येता और खंय वचून तुमी अप्रोच करूं जाता म्हणून सांगचें जाता पक्कने आतां ट्रेनिंग सेंटर्स आसता ताजी डिटेल्स दिवया तुमकां यस यस सो हे इंट्रोडक्शनान तकून आमगे लायचे प्रोग्राम स्टार्ट करूया म्हळ्यार ते कितले पुरो जॉब आसा खंय आसा कसं म्हणून उलोवच्याक सुरवेचे जॉब रिक्वायरमेंट एक ग्राफीक डिझायनरल रिक्वायरमेंट ताका 2 वर्स एक्सपिरियन्स जावका म्हणला मंगळूरांतूची मधुबन ग्राफिक्स म्हणून हांगा आसा मंगळूरांतू मस्त वर्स तकून आसा तांगेले डिटेल्स वय तांगेले मेल और फीमेल कैंडिडेट सांगला तांणी कॉन्टॅक्ट नंबर 9611 586301 म्हणून सांगला सॅलरी बेस्ड ऑन द एक्सपिरियन्स नेगोशिएबल आणि कसं म्हणा मिनिमम 2 वर्स एक्सपिरियन्स आसूं का म्हणून म्हणला ग्राफिक डिझायन म्हळ्यार फ्रेशर्स नाका मिनिमम 2 वर्स एक्सपिरियन्स आसा म्हणून ॲक्च्युली आतां ग्राफीक डिझायनर इज अ ग्रोईंग फील्ड इथं म्हळ्यार तुगेल्या सोशल मिडिया एडवर्टायजमेंट डिजिटल मार्केटिंगान ताणी पुरो लायक डिमांड आसा आनी तूं क्रिएटिविटी तुगेले कितले लायक आसा की तशी तुगेलें काम करची एफिशियन्सी आसा की त्या बेसिसार तुका sky is the limit म्हणून येता I mean you can be the best in wherever you are working so it's a good कसं म्हणटाची एक लायक लायन दवरचे खातीर नेक्स्ट सवी सागर लॉज वेंकटरमण आर्केड बस स्टँडाला कुंदापुराक तांगेल रिक्वायरमेंट लॉज रूम बॉयस सानामटा एक काम कुंदापुरांतूची तांणी तांकां कसं फ्रेश जो एक्सपिरियन्स आसल्यारय जाता म्हणटा एक्सपिरियन्स आसल्यारय जाता और फ्रेश कोणें हें कसलें काम करून रेडी आसा म्हणटा जाल्यारय जाता तांणी सीधा थंय कॉन्टॅक्ट करूं येता तांणी फोन नंबर की ईमेल दिनी त्या म्हळ्यार असल जॉबाक तांकां म्हाका डावट ईमेल जॉब पर्सनली येवचो का तुमी फोन कोनिंगचे डिटेल कसं आसा आनी चेल्ले चेलियो न्ही चेल्ले सविसागर हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री सवी सागर तुमी लार्ज कुंदापुरा कोणे नियर बाय उडपी दाखोवन थंय लागीं कोणी जाल्यार लोकल कॉन्टॅक्ट करूं येता सपोज तुमकां ना म्हटल्यार तुमगेले खंय नेबरहुडांत कोण आसल्यारय पटो येता फूड अकोमोडेशन पुरो आसता जनरली आसता तिन्नीच रिक्वायरमेंट बद्रिया इंग्लीश मीडियम स्कूल नंतुरांत आसा तांकां टीचरल रिक्वायरमेंट BA इंग्लीश सोशल और CP एड BP एड म्हळ्यार फिजिकल एज्युकेशन ताका डिटेल्स नंतुरांत हय कॉन्टॅक्ट नंबर दिला 80731 50142 बद्रिया इंग्लीश मीडियम स्कूल फीमेल टीचर जावका म्हणून रिक्वेस्ट आसा तुमी कोणे तुमगेले रिलेवंट एक्सपिरियन्स आसल्यार तुमी कॉन्टॅक्ट करून घेवन अटेंड जावता इंटरव्यू अटेंड जावता नेक्स्ट एक स्टाफ नर्स BC रोडांतू एक रिक्वायरमेंट आसा ANM JNM BSc इन नर्सिंग तांगेले क्वालिफिकेशन एक्सपिरियन्स रेलेवंट म्हणून सांगला आनी इंग्लीश कन्नड हिंदी 3 भास गुत्त सुका सॅलरी नेगोशिएबल ताका तांणी टेलिफोन नंबरय दिला BC रोड कॉन्टॅक्ट नंबर इज 9741 487977
नर्सिंग मळसुता ना पैमाम पयरे अर्थाक हांव एक लास्ट संडे आमी एक सपोर्ट केले एम्स एग्जाम एम्स AIIMS ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स करेक्ट तांगेले 38 कॅन्डिडेट्साचे 2 बॅच आशिल्ले म्हणजे तांणी अशी BSc MSc नर्सिंग रिलेटेड हें करता तांणी ते एग्जाम पास जाला रे तांकां एम्साचे पुरा कडेन आसता हैदराबाद हें पुरा कडेन आसता वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टिट्यूट्स ऑफ तांणी तांकां हें जॉबाचे एम्स मेडिकल एग्जाम्स ओके ओके ಡೆಲ್ಲಿನ್ ತು ತಾಂಗೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ಅದ ನಂತರ ಪೂರ ಕಡೆ ನಸತ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಚಡಾವತ್ ಪೂರ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅನ್ ಏಮ್ಸ್ ಆಕ ವೈ वन ऑफ द स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स थे वै नेक्स्ट एक मंगळा कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल सायन्सेस आक टीचिंग स्टाफ जाव का म्हणून तांनी रिक्वायरमेंट सांगला क्वालिफिकेशन रेलेवेंट सॉफ्ट स्किल अंतू जर्मन फ्रेंच अरेबिक लँग्वेजेस लारी लायक म्हणतर आसा तांनी आनी सॅलरी नीरमार्ग अंतू तांगेले लोकेशन आसा ताजी नंबर 9449599238 टीचिंग स्टाफ फॉर मंगळा कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल सायन्सेस तांगेल विंगड फील्ड अंतू तांगेल रिक्वायरमेंट आसतले चढावत असल कॉलेज अंत मल्टिपल रिक्वायरमेंट आसता बाय पక్కనే तुम्ही खंयचे एक पక్కనే हे ना जर विंगड कसले स्किल सेट आसल्यार तुम्ही एक समजू येता पक्का नंबर आसता कॉन्टॅक्ट नंबर आसता आनी पुढे जाल्यार तुमकां चढावत कॉन्टॅक्ट नंबर एक तुमकां टेलिफोन डायरेक्टरीन तूं लँडलायन नंबर आनी मेळचें नाशिल्लें आतां कशें म्हळ्यार लँडलायनाचे डायरेक्ट नंबर मोबायल नंबर तुमकां जावंक येता तसले असल खंयचे नंबर आसल्यार पक्कन तुमगेले एक ಸ್ವಲ್ಪ विंगड रिलेवंट आसता त्या कॉलेजान तसले रिक्वायरमेंट आसतले आसताले तुमी एक कॉन्टॅक्ट करून पळयता तशें तुमी एक एक्सप्लोर करूं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट एक सेल्स एग्जिक्युटिव करकेरा एजन्सी मंगळूरांतूची तांगेल रिक्वायरमेंट मेकॅनिकल ग्रॅज्युएट आनी तागेल ओन वेहिकल आसूं म्हणून मोस्ट ऑफली 2 व्हिलर अशा पुरो ताका सॅलरी नेगोशिएबल आनी एक्सपिरियन्स आसल्यार लायक म्हणटर आसाची चल्लोय जाता चलयोय जाता केरा म्हळ्यार चढावतानी तांगेल जनरेटर आसता बेसिकली जनरेटर किर्लोस्कर जनरेटर टायप आसता सो कॉन्टॅक्ट नंबर दिला स्क्रिनार तो 9901541898 म्हण दिला कॉन्टॅक्ट नंबर मेल कॅन्डिडेट मेल ऑर फिमेल सो तुमी कोणी तुमगेले सेल्स रिलेटेड एक्सपर्टायज आसल्यार कॉन्टॅक्ट करूयात नेक्स्ट एक ट्यूशन सेंटर आहा नॅशनल ट्युटोरियल्स स्टेट बँक मंगळूरांतूची अट्रॅक्टिव्ह सॅलरी दिता म्हण तांणी स्पेसिफिकली सांगला फुल टायम जॉब हे मंगळूरांतूची आनी ओन्ली फिमेल्स चेल्लू मात्र आयल्यार जायत म्हण म्हणतर आसतो तांतू टेलिफोन नंबर कॉन्टॅक्ट नंबर पब्लीश केला दॅट इज 8197385573 म्हूण सांगून प्रायवेट ट्युशन दिवची कोणी पक्कने तुमगेले एक्सपिरियन्स आसल्यार एका तुमकां एक ಸ್ವಲ್ಪ टीचिंग फिल्डांत इंट्रस्ट आसल्यार इवन एक्सपिरियन्स आसो ना आसो तुमी कॉन्टॅक्ट करून घेवन हें करूं येता आतां म्हळ्यार मस्त जाण घर कडेन ट्युशन दितर आसा तांणीची एस्कलेट करून घेवं येता म्हळ्यार कशें म्हणटाची नेक्स्ट लेवल आतां क्लासांत आतां 1-to-1 ट्युशन दिवचें एक मागीर क्लासांत एक ट्युशन दिवचें हें विंगड पळय सो दे कॅन डेफिनेटली स्टार्ट ऑफ एज अ नेक्स्ट लेवल इन द करियर B.Ed तसले पर जायना येयले तांकां ट्युशन एकूच एक स्किल आसता गोत आसता सो तसले तांणी तुमी एक प्रयत्न करूं येता ताका तुमी एक तुमकां कसं एक डिग्री आसले एक जावंक म्हणना इन केस यू आर स्पेशलायज इन मॅथ्स ऑर सायन्स ऑर कसं एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट तुमी एप्लाय करूं येता नव्वाचे जॉब आयचे SR एंटरप्राइजेस नियर प्रसन्न बॉडी वर्क्स बोळार मंगळूरू तांकां कंज्युमर प्रोडक्ट डिस्ट्रिब्युटर लायन तांकां सेल्स टिमाक मेंबर जावका म्हूण सांगला तांणी टेलिफोन नंबर दिनी ते एड्रेस नांव आनी एड्रेस दिला सो कोणेय इंट्रस्ट आसा म्हणजे जाल्यार डायरेक्ट अप्रोच करता आनी चेल्ले जावका मेल मात्र म्हणून तांणी सांगला नेक्स्ट मंगळा हायजीन प्रोडक्ट्स आकाश भवन मंगळूरू तांकां ऑफिस असिस्टंट कंप्युटर नॉलेज लायक आसूं का म्हूण म्हणटार आसा म्हळ्यार बेसिकली कम्युनिकेशन वर्ड एक्सेल MS ऑफिस म्हणटा पळय तें मागीर इंग्लीश आनी कन्नड लँग्वेजान तूं हें जावका आनी सॅलरी नेगोशिएबल कॉन्टॅक्ट नंबर दिला मंगळूर पोस्ट जॉब दॅट इज 9343342120 सो पక్కనే कोणी एक 10th 12th कसं जाल्यार एक ಸ್ವಲ್ಪ बेसिक कंप्युटर गोत आसा साधारण पुरा जन कंप्युटर बेसिक गोत आसता तुमी एप्लाय करूं येता नेक्स्ट बिजनेस डेव्हलपमेंट ऑफिसर म्हणून एक लायक कम्युनिकेशन स्किल आशिल्ले MBA ऑर एनी अदर डिग्री जाता फूल टायम जॉब
हे मग मोस्ट प्रॉब्ली त्यांनी खंयची कंपनी म्हणून सांगनी सो इट्स फिमेल्स ओनली सेल्स अशा काही पूर्ण आमी लेखचे सो तुमकां इंट्रस्ट आसा म्हणजे जाल्यार त्या नंबराक तुम्ही कॉन्टॅक्ट करूं कॉन्टॅक्ट नंबर 9611122356 MBA जाल्यार कॅन्डिडेट्स फिमेल कॅन्डिडेट्स रिक्वेस्ट केला बाय नेक्स्ट सेक्युरिटी गार्ड जॉब्स APS ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ IDBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಳ್ನೀರ ಲಗಿ ತಂಗೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಂಗೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಅಷ್ಟು ಮುಂಜಾರಿ ಜಾಬ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಮುಂಜಾರಿ ತಂಕ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ 9880643244 म्हणून सांगू ना कोणी त्याचले पक्कने दे वांट एक पार्ट टाइम टाइप जॉब की एक कसं नाही कोर काम असतं ना तन फुल टाइम सांगितलं ना फुल टाइम म्हणून सांगला वाय नेक्स्ट अकाउंटंट जॉब कಡೆ ना सांग मंगळूरांतू तंतू क्वालिफिकेशन कॉमर्स रिलेटेड जाव का ಸ್ವಲ್ಪ एक्सपिरियन्स असल्यार लायक सॉफ्ट स्किल्स म्हळ्यार बेसिकली कम्युनिकेशन उलोवचा की कसं आसता सांगची की आयकुची की तें ಸ್ವಲ್ಪ सॉफ्ट स्किल्स जाव का सॅलरी नेगोशिएबल इंग्लिश हिंदी कन्नड तुळु वय मंगळूरांतूची कॉन्टॅक्ट नंबर दॅट इज 9814707692 म्हणून दिला मेल ऑर फिमेल कॅन्डिडेट BCom दो जाल्यार कोणी अकाउंट्स बॅकग्राऊंडाची त्यांनी ह्या कामाक अप्रोच करूं नेक्स्ट जॉब होम नर्स आसा टेलिफोन नंबर दिला तांणी आनी तांतू स्पेसिफिकली तांगेले क्वालिफिकेशन नर्सिंगाचे कसले बॅकग्राऊंड आसूं का आनी तो सॅलरी स्पेसिफाय केला 15,000 to 19,000 पर मंथ म्हणून गुड सॅलरी वय गुड सॅलरी टू स्टार्ट ऑफ एज अ होम नर्स कॉन्टॅक्ट नंबर दिला बोर्डारी दॅट इज 9901402916 सो नर्सिंग इन्स्टिट्यूट म्हळ्यार नर्सिंग रिलेटेड कसं नाही एक्सपिरियन्स आशिल्ले एक्सपोजर आशिल्ले त्यांनी कोणी असल्यार एप्लाय कर इवन तुमकां तसले एक मन आसा खंयचे एक सेवा मनोभाव आसा नर्सिंग तुमी इन्स्टिट्यूटा वच्चे न्ही एक सेवा मनोभाव आसा तसले कोर कामना अशें आसा फकने घरकड कसं नाही प्रॉब्लम आसा सो समथींग म्हळ्यार लायक सांबाळच पळयाची फकने कोणी असल्यार तुमी तांकां कॉन्टॅक्ट करून घेवन एक बेसीक एक खंय दो एक 1 वीक दो खंय दो इंट्रस्ट असल्यार आमी खंय दो तुमकां एक ट्रेनिंग घालून दिताची इमिडिएट क्रॅश कोर्स म्हणटा पळय फकने कोणी इंट्रस्ट आसाची आतां अपास सांगता सच इन केस यू तुमकां आमी इतले दीस तो कोणी जॉब पब्लीश करता सर तुमकां तुमी मोस्टली तुमी मस्त्याना तुमी मेळ नासता मेसेज आनी एप्लाय करता आसताची म्हणून एक लेखताची इन केस तुमी एप्लाय करतना करचे पयशे फुडें तुमकां कसं नाही एक सानाची क्रॅश कोर्स जावं एक ಸ್ವಲ್ಪ स्किल डेव्हलपमेंट जावं एक इंट्रस्ट आसा मेन म्हळ्यार आमी एस्पेशली पळय मॅम आमी पळोवचें कसं म्हळ्यार एक बॉडी लँग्वेज आसूं का तुमकां एक इंट्रस्ट आसूं का इंट्रस्ट आसल्यार तुमकां तें स्किल सेट ना जाल्यार ऑटोमॅटीक तुमी शिकताचे करेक्ट खंयचे एक इंट्रस्ट एक बॉडी लँग्वेज आसा म्हणजे जाल्यार खंयचे कशें जायना खंयचे जायना म्हळ्यार विद्ये ना म्हळ्यार खंयचे शिकून काडयात आमी सो कोणें तुमकां कने कसं एक स्पेसिफीक कसं एक स्किल सेट जावं का कसं जावं दय करून आमकां एक कॉन्टॅक्ट कराचे आमी तुमकां अरेंज करताचे नेक्स्ट आमगेले मंगळूरचे एक 2 व्हीलर डीलर पै सेल्स आमगेल्याची सुझुकी डीलर तांणी तांकां मॅकॅनिक्स जावं का म्हणून तांणी रिक्वायरमेंट सांगला 2-3 वर्स एक्सपिरियन्स आसूं का आनी तांगेली सॅलरी लायक दिताची त्यानंतर PF ESI मागीर इन्सेंटीव बेनिफिटय दिताची आनी इंग्लीश आनी कन्नड जावं का बट लोकेशन उडपांत तांगेल्या उडपांत एक शोरूम आसा आनी चेल्ल्या चेडू मात्र म्हणून सांगला ITI मेकॅनिकल ITI जाल्यार एक डिप्लोमा ITI जाल्यार KPT पॉलिटेक्निकल कोणें आसल्यार इवन म्हळ्यार एक्सपिरियन्स सांगला तांणी 2 to 3 years एक्सपिरियन्स मोटर व्हेकल मेकॅनिक सर्वीस रिलेटेड एक्सपिरियन्स आशिल्ले तेन्ना अप्लाय करता कॉन्टॅक्ट नंबर दिला ऑलरेडी दॅट इज 9035037512 सो तुमी कोणे आसल्यार तुमी दय करून कॉन्टॅक्ट कराचे फक्त तुमगेले न्ही तुमकां कोणें एकलो गोत आसा मेकॅनिकल दो कसं न्ही केला एक म्हळ्यार ताका गोत आसा कोणाक जाल्यार रेफर जाल्यार तुमी कराचे करेक्ट नेक्स्ट एक लॅब टेक्निशियन युनिटी पॉलिक्लिनिकाक उडपांत ताका बेसिकली लॅब रिलेटेड BSc की आय मीन BSc सायन्स बॅकग्राऊंड आसूं का आनी टेस्ट करच्याक कसं म्हणटा स्किल आसूं का तागे लागीं इंग्लीश कन्नड गोत आसूं का सॅलरी नेगोशिएबल म्हणून सांगला युनिटी पॉलिक्लिनिक उडपांत कॉन्टॅक्ट नंबर दिला दॅट इज 9901332236 म्हणून दिला कोणे इंट्रस्ट आसल्यार लॅब टेक्निशियनांत स्किल सेट आसल्यार तुमी एप्लाय करूं येता मंगळूरांत आनी आय मीन ऑल ओवर अशें रिबन्स एंड बलून्स केक शॉप
कंकना सॉरी कटपाडी हांका तांकां काउंटर स्टाफ जावका म्हणटा सांगला फुल टायम जॉब हे कटपाडीन तूं मेल ऑर फिमेल दोन्ही जाता इंग्लिश कन्नड हिंदी गोत्ता सुका नंबर 9901647192 कॉन्टॅक्ट नंबर दिला काउंटर स्टाफ म्हळ्यार बेसिकली सेल्स आसता खंयचे स्टाफान म्हळ्यार सॉरी खंयचे कस्टमरान येवन एन्क्वायरी करचे केक रिलेवंट कसले प्रोडक्टाचे निमगेल तेन्ना तांकां एक प्रोडक्ट दाखोवचे सेल करचे तसले सेलेबल कॅपेसिटी आसल्यार बारी लायक नाजाल्यार तांणी एक तुमकां इंट्रस्ट आसल्यार बेसीक ट्रेनिंग तांणी दितात तुमकां प्रेशर जाल्यार व्हडना बेसीक ट्रेनिंग तुमकां दिताच नेक्स्ट एक लेडीज हॉस्टेल मंगळूरान तुची कुक जावका म्हणून सांगला एकल्यान तांगेले फुल टायम कुक जॉब इंग्लिश कन्नड हिंदी आनी तुळू गोत्ता सुका बट एज लिमिट घाला 45 भितर पूण 45 भितर कोणे कुक इंट्रस्ट आसा म्हणून सॅलरी 15,000 संबळ दिता म्हणून कॉन्टॅक्ट नंबर दिला 9611510200 कुकाचे मस्त रिक्वायरमेंट येता सो ताका म्हळ्यार एक ज्यान म्हळ्यार चडावत केलो आतां हॉटेल इंडस्ट्री मस्त सफर जाता पेमम कसं म्हळ्यार कुक समर बनाची एक ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು चड दिता म्हणून म्हळ्यार सुद्दां आनी एक कडेन जंप करताची हेका एबसेंट जाताची शॉर्टेजेस केदारनाय शॉर्टेजेस वय सो तें तशें जाता म्हळ्यार नेक्स्ट जनरेशनाक कशी इदा म्हणत मंगळूरान तो पळयलें म्हणजे जाल्यार आय मीन साधारण वाराक एक 2-4 हॉटेल न ओपन जाता आसा सो तांकां एवरी हॉटेल एक एटलिस्ट एक 2 जण पुणी जावं शिफ्ट बेसीस वर्क करता एटलिस्ट 2 जण मिनिमम सो हर एक प्रति वारान तूं एटलिस्ट 3-4 हॉटेल ओपन जातना एक 10-12 रिक्वायरमेंट आसता सो आमगेला सप्लाय उण आसता सो तांणी कसं करता म्हणजे विंगड हॉटेला वचून पिकोवन हाडटा तांकां पोचिंग म्हणटा पळय इंग्लिशान ते करताची सो थंय गॅप जालेले थंय गॅप फिल करूंक आमी रेडी जावंक जाता इता म्हळ्यार रेम्युनरेशन लायक आसा तूं इफ यू आर गुड भार लायक रेम्युनरेशन आसा सो आनी प्लस तुका स्टे फूड गीड पुरो मेळटा तूं सो तें आशिल्लें निमती दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड कसं म्हणटा प्रोफेशन नेक्स्ट स्मार्ट लॅबोरेटरीज म्हणून आसा मंगळूरान तूं तांकां मेल ऑर फिमेल सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह फूल टायम जावका म्हणून सांगला एक्सपिरियन्स आनी क्वालिफिकेशन रेलेवंट फिल्डान तूं आसूं म्हणून सांगला लॅब रिलेटेड कसले एक्टिविटीक कॉन्टॅक्ट नंबर दिला दॅट इज 9880125161 म्हणून सांगून सो कोणी तसले रिलेटेड एक्सपिरियन्स आसल्यार एक्सपोजर आसल्यार तुमी त्या कॉन्टॅक्ट नंबरार कॉन्टॅक्ट करून घेवन आनी लँग्वेज स्किल इंग्लिश हिंदी कन्नड आनी तुळू जावका म्हणून चडावत आमी म्हळ्यार लँग्वेज केलो कंपनीचे दिनाची म्हळ्यार एक हें जावका म्हणून नॉर्मल इंग्लिश आनी हिंदी गोत आसल्यार सादारण तुमी ऑल ओवर इंडिया खंय जावका जाल्यार एक हें करता मंगळूरान जावका कन्नड मंगळूरान कन्नड आमगेले हांगाचे लोकल लँग्वेज जाल्यार नेमेता कर्नाटकान तूं कन्नड मंगळूरान तूं तुळू जाल्यार नेमेता आमी दोनी ऍड करून आसताची पक्कने तुमकां पक्कने लँग्वेज तांणी तुळू निमगेला म्हाका केलो जन जाता पळय मग तुळू निमगेला तांणी म्हाका तुळू वतना वचन म्हळ्यार वचन अशी आसूं नाकाची एक प्रयत्न कराचे खंयचे एक सान डिफिशियन्सी आसल्यार व्हडना तुमगेल्यान तूं एक कसन एक सान गोतना आसल्यार प्रॉब्लेम तुगेले कॅरेक्टर समजावना तूं कसं म्हणटा विंगड सायडा प्लस येता म्हणजे हे मायनस हें जाता मार्गेन वता आनी खंयचेय काम हॉनेस्टली कराचे हॉनेस्टली म्हळ्यार खंयचे एम्प्लॉयराक एक पण तुमी कमीट केले येता एक पण तुमी ताका एक उतर दिल मागीर हांव पर्टिक्युलर दीस येता म्हळ्यार हें केल्यार तें हॉनर कराचें सो एक पण येता म्हूण सांगून मागीर पुराय रेडी जावन आतां मस्त आतां इवन आमकां एक पयर एक दोन बॅड एक्सपिरियन्स जाले येता म्हूण सांगून सांगलें ताणें ऑलमोस्ट एक 15 दीस ताका लायक ट्रेनींग पुरो दिलें नेक्स्ट डे आनी कडेन ताका क्लायंट प्लेसार घालच्याक फूल दीस तो फोन करून सांगता असं म्हाका एक कडेन मेळ्ळा आनी लायक ऑफर दिता तशी अशी म्हूण सांगून कशें केलें तो येयनी नेक्स्ट डे तो थंय वचून जॉयन जालो थंय जॉयन जालें कशें तें अशीव थंय 6 म्हयने बॉन्ड आमी बॉन्ड गिंड कसं नाशिल्लें 3 मंथ नोटीस पीरियड मात्र आमगेल्यान तशिल्लें ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिवका खंय 6 म्हयने बॉन्ड खंय 6 म्हयने बॉन्ड म्हळ्यार ताणें सोडका जाल्यार 1 लाख रुपया थंय दिवन येवका तसलें पुरो थंय वचून जॉयन जाल्लो म्हळ्यार इफ यू आर कमिटेड एक पण कमीट केलें मागीर वॉट एवर चेंज करूं नाकाचें खंयचे एम्प्लॉयर जावं नेक्स्ट आनी चडावत आमी वी आर नॉट इन फेवर ऑफ कसं म्हळ्यार तुमकां एक एक्झिस्टींग जॉबान तुमी खंय आसाची तुमी थंय सोडून
जंप करता म्हण सांगून कसं नाही एक ताका फेवरान आमी आतां कोण आतां चडावता म्हाका काम निघून येताले हांकां सुरवे पळयता तुका काम आसा ऑलरेडी म्हण सांगून आसा जाल्यार म्हाका तें चेंज करता कसं लायक म्हाका तें समज दिसना म्हाका कसं की एक शिकून जाल्ला हांवें तशें अशें म्हण सांगून परत सांगता मोमेंट बोर हय चेंज ऑफ हें कसं न्ही बेटर प्रॉस्पेक्ट तशें परत म्हणटाचे कसं लायक आमी चडावत एंटरटेन करनाची कसं जाल्यार म्हळ्यार तुमकां तितलें ग्रूम करता जाल्यार तुमगेले दनयान कितली की ताणें इन्वेस्टमेंट घालून आसता तो कितली की कश्ट भोगून आसता तुमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवन आसता तुमी एक पण स्वल्प ग्रो जावन स्वल्प तुमकां बुदोवन जालें सुद्दां एक 4 जाणांक शिकोवचें आनी की 4 जाणांक तुमगेल्या लेवलार हाडचें आनी कितें दन्याक डायरेक्ट मेळून ते कंपनी वयर स्वल्प फीडबॅक दिवचें आमी अशें करया आमगेले लायक आयडियास आसा आमी अशें करया आनी की बेटर करया म्हणून तें तुमी प्रयत्न करता तें सोडून म्हाका शिकलो आमगेलें जाल्लें म्हाका कसो जावपाक तें हें केलें म्हूण सांगून सोडून आनी एक कडेन जंप करचें अपास जंप करचें व्हड न्ही तें अगेन यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम झिरो तें कॉन्फिडन्स लेवल तें फुडलें तुमगेलें तें होल्ड तें नवो कंपनीचो आसना तें ताजें अपास अगेन यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम दी झिरो आय डोंट हांव सांगना तुमकां जंप करून म्हूण सांगून एक्सपिरियन्स आसल्या नंतर एक्सपिरियन्स आसतना तुमकां लायक ऑपॉर्च्युनिटी म्हणटना म्हणा जाल्यार चडाव वता एका कंपनीन तो लॉंग टर्म स्टे कराची आतां फुडले पळय जेन्ना एक पण जॉईन जाल्यार तांणी बँकां दवर रिटायर्ड जावता तें आसताची न्ही जाल्यार आतां जेन्ना कसं जालां म्हळ्यार 2 वर्स तुमी राबुका एक 3 वर्स तुमी राबूक 3 वर्सां बुकावे 2 वर्सां बुकावे म्हणटाचे तशें जालां 2 वर्सां बुकावे म्हळ्यार 2 म्हयन्यान तो वचत तसं हें आसता सो तसं हांकां खंयचे एम्प्लॉयर एंटरटेन करना अप्रिशिएट करना एंटरटेन करना म्हळ्यार तें रिस्क तें घेवचें तसं एम्प्लॉयर जेन्ना घेवचें रिस्क 2 मिनट भितर कळटा एम्प्लॉयराक तुमी कसं माता आसा म्हण सांगून सो तसं आसतना हॉनेस्टी जाग्रते आनी कमिटमेंट हे तीन तुमी हॉनर करून घेवचे नेक्स्ट पळय मग बय नेक्स्ट दयासागर अपार्टमेंट शिवबाग कद्री तांकां पार्ट टायम ऑफिस असिस्टंट जावका म्हणून निमगेला इंग्लीश कन्नड हिंदी आनी मेल ऑर फिमेल जाता म्हळ्यार बेजिकली आय थिंक अपार्टमेंट असोसिएशनाचे कसलें एक वर्क हँडल करूंक वय सो पार्ट टायम म्हळ्यार ओनली 2 hours 3 hours तशें जॉब आसता कॉन्टॅक्ट नंबर दिला तांणी ऑलरेडी दॅट इज 9945311116 म्हणून कोणें इंट्रस्ट आसल्यार आतां रिटायर्ड एम्प्लॉयज आसा पुरो एक स्टुडंट्स कोणें आसा पुरो स्वल्प कसं न्ही एक शिक्षक कश्ट आशिल्ले शिक्षक अर्न करून शिकूं येता तांकांय जाता करेक्ट आनी आनीक हांव तुमकां सांगता फक्त कोणें आतां केलो पण पार्ट टायम जॉब करता तसो केलो जेन्ना स्वल्प इंट्रस्ट आसता म्हळ्यार स्टुडंट्स जावन आसताची हावज वायफ तसो कोणें आसल्यार तुमी आमगेले ते वॉट्सॅप सॉरी आमगेले फेसबुकान तूं एक घालयता तुमगेलो कॉन्टॅक्ट नंबर तो घालयता अशें हांव इंट्रस्टेड आसा म्हाका एक स्वल्प स्कील सेट कसं न्ही करता मे बी टीचिंग मे बी तुमकां कसं न्ही एक कंप्युटर स्किल आसा बरो पार्ट टायम एक स्वल्प 2 घंटा हांव काम करता म्हूण सांगून कसं न्ही एक आसल्यार तुमगेलें नांव आनी एक कॉन्टॅक्ट नंबर दो एक नांव आनी मेल आय डी फक्त कॉन्टॅक्ट नंबर सोशल मिडिया कोणाक हें जाता म्हणजे तुमी एक मेल आय डी दो घाल्यार आमी तुमकां पिंग करून घेवन कसं म्हूण सांगून तुमगे डिटेल घेताची खंयी दो एक कडेन एक तुमकां तें एक तुमकां फिक्स करूंक पळयताचें नेक्स्ट सिंगला एसोसिएट्स मैदान 4th क्रॉस मँगलोर ऑफिस असिस्टंट जावका म्हणून सांगला इंग्लीश फ्लुएन्सी इज अ मस्ट म्हणून बरयला स्पेसिफिकली कंडिशन कॉन्टॅक्ट नंबर दिला दॅट इज 9343354487 म्हणून सांगून फक्त मंगळुरान तूं कोणें आसता तुमी पर्सनली जावका जाल्यार एक पंत वचून मेळ येता फोनार हाजे बदलाक चडावत तुमी चडावत 2-way कम्युनिकेशन केन्नाय बेटर एक पण फोन करून एक पण पर्सनली ते कंपनी वचून एक ते कंपनी ಬಗ್ಗೆ कसं समजून तांगेले वेबसायट स्वल्प स्टडी करून गेल्यार लायक केलो चडावत कंपनी वेबसायट्स आसता आनी तुमकां ते कंपनीचे प्रॉडक्ट ताजे जे कसं न्ही कळटा नाजाल्यार तुमकां ते इंटरव्यू वतना तुमकां एक स्वल्प ब्लँक जाता कसं असं म्हणून गोतना कसं लायला म्हळ्यार म्हाका अकाउंट्स एक कसं आमी कसं करताची हांव कोण म्हूण सांगोत तसो म्हळ्यार तुमकां एन्सर आसना सो स्वल्प स्टडी करून गेल्यार तुमकां लायक खंयचे इंटरव्यूक आनी आयचे लिस्ट केलेल्याचे लास्ट जॉब ऑपॉर्च्युनिटी BCA MCA लेक्चरर फूल टायम आनी ताणें मंगळुरान तुची रेलेवंट एक्सपिरियन्स आनी सॅलरी नेगोशिएबल म्हूण सांगला खंयची स्कूल म्हूण तांणी स्कूल आय मीन कॉलेज म्हूण खंयचे मेन्शन कर न्ही नंबर दिला 8861686998 BCA or MCA क्वालिफिकेशन जावका म्हणून मातसो लेक्चरर पोस्ट सो कोणें तुमी रिलेटेड एक्सपिरियन्स आसल्यार हें कराचे हांव पळयला पळय मग कसो घुसवता
इंजिनियरिंग आणि BCA आता सॉफ्टवेअर कंपनी का इंजिनियरिंग BCA MCA आमी पुरो घेताच वय बा इंजिनियरिंगा पशी BCA MCA घेतले तांकां आमी वग्गी पिक लिफ्ट मेळून करता आणि तांतू असतात इंजिनियरिंग म्हळ्यार मस्त स्ट्रीम आसा मेकॅनिकल कंप्युटर सायन्स इलेक्ट्रिकल सो तांकां BCA MCA म्हळ्यार कंप्युटर रिलेटेड मात्र तांकां ते ಸ್ವಲ್ಪ कंपॅरेटिव्हली BCA कॉलेजेस मस्त आसा ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು BCA ಡಿಮಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ವಾಡ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ ನಾವು सांगना ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ 600 ಅತಂಗೆ ಪೈರಿ या वर्ष ಅಂತೂ so 600 is huge number you can't just imagine कित्याक म्हळ्यार डिमांड BCA डिमांड आसत MCA एक मध्ये ಅಂತೂ ते ಸ್ವಲ್ಪ डिमांड डाउन जालेलें कित्याक म्हळ्यार इंजिनियर्स वर टेकिंग ओवर बट आता कंपनीज हैव रियलाइज्ड that BCAs are better for your programming की web hosting support की or support services की technical support की मतलब companies have seen that BCAs are better तू सांगला पण की so they are preferring त्याची निमित्ती BCA का डिमांड वाढता राहते मी कोणे इंजिनियरिंग एक कन्फ्युजन असलं रे तुम्ही चढात BCA एक ट्राय करू येता म्हणजे BCA इज नॉट बॅड लाईक असं BCA जर मैं मास्टर्स करू येता MCA करू येता कॅरियर ग्रोथ करता कसं सर्टिफिकेशन्स करू येता आणि आता न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट जाता असं आता मँगलोर युनिव्हर्सिटीन तू या वर्षात कोणतानी इम्प्लिमेंट केलं आज वरलेली आणि म्हळ्यार एक स्टेप इम्प्लिमेंट केला आणि मुखार इम्प्लिमेंट करताना तांकां थियोरिटिकल प्लस प्रॅक्टिकल दोन्ही नॉलेज येता आणि ते ग्रॅज्युएशन ते पुरो स्कीम आतां हांव सांगना कसं की ताजे जाय जाल्यार एक विंगडा NEP प्रोग्राम कोरया जेनाक नॉलेज इता म्हळ्यार आमकां गोत्ता सुका वॉट इज कमिंग इन नेक्स्ट म्हणून आमकां जाल्यार आमगेलें आतां एज्युकेशन जालें बट स्टील टू गायड द ज्युनियर ऑर द यंगर जनरेशन ऑर एटलिस्ट टू एज्युकेट द यंगर जनरेशन टू नो अबाउट द NEP आय थिंक आमी एक प्रोग्राम करूया NEP विशयांत कित्याक म्हळ्यार ते मस्त आसता तो आनी इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिसिशन्स ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज अलायनिंग इटसेल्फ टू इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स आता सिंपल सांगता म्हणजे तुका आता अमेरिका वचून शिकतला का और भायर वचून शिकतला का 16 years ऑफ एज्युकेशन जावका म्हणून बट इंडियात आमकां 15 years मात्र जाता ग्रॅज्युएशन जाताना आता BCom की BA की इंजिनियरिंग केल्यार 16 years जाता सो ते एक 1 year गॅपा निमित्तान ते विंगड कसले ब्रिज कोर्स करून केलो जण कसं करता म्हळ्यार पोस्ट ग्रॅज्युएशन जॉईन जाताची 1 वर्ष करताची 16 वर्ष जालें तो भायर वता तशी सो एकडे न्ही तेकडे ना सो हें स्ट्रीम लायन जाता असं and it is more कसं म्हणता आता तू शिकचें आणि एग्जामा वचून वंकून घालचें मार्क घेवच्या सो वेर नॉलेज डेव्हलपमेंट आसा सो नव स्कीम NEP तू नॉलेज डेव्हलपमेंट मस्त जाता yes I mean ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈವರ್ಟ್ जाल्ले टॉपिक बट इट इज डेफिनेटली रेलेवेंट बिकॉज इता म्हणल्यार इट्स अ ह्यूज चेंज इन द एज्युकेशन सिस्टम इन इंडिया सो इतलें सांगून आयचे आमगेले कार्यक्रम आमी एंड करता आसाची तुमी पुराय पळयल्यांक तुमकां सगळ्यांक नमस्कार.